Today we are standing on the main road which proceeds from Wareham, Reismagus to Pilen. This is the major district road, and today is a site inspection being carried out by private surveyor under the instructions of the Panchayat, Reismagus Panchayat. The reason being that is that nearly 1 year and 3 months passed, we noticed some haphazard parking of four-wheelers over here, and then we found out that this parking is being done by the owners and the guests who are staying in the apartments behind. And this property belongs to Wainar Constructions, Wainar Homes. So what the builder has done, he has not provided any parking space for the owners in this compounded area. So due to the haphazard parking of vehicles, of four-wheeler vehicles on the road, there were problems created for people going along this road and also for the students passing by, going to schools and all. So we filed a complaint, and then accordingly Panchayat fixed a site inspection. But after the site inspection, a demolition notice was issued. But the company managed to handle the Panchayat, this company, the builders, handled the Panchayat, and it was stopped for about 3 to 4 months. The TCP is also involved in this setting because the TCP has passed a plan, and this builder has not, provided a parking space which is shown on the approved plan, TCP approved plan. So as per our complaint, we were expecting some action. There was no any action. That's why we had to approach the Honorable High Court. The matter is still pending in the High Court, and because we went to the High Court, today now the Panchayat also is duty bound to carry out the inspection. So we'll see what happens today. The reason is that, another reason is that instead of the parking places for vehicles inside, a swimming pool has been constructed, and they have, given some wrong information to the Panchayat and to the department, stating that swimming pool is constructed in other survey. Now, all we are depending on this survey today, which will be carried out by Sri Bosco Gonsalves. Okay, as per your information, how many laws they have violated? They have violated about 2 conditions of the TCP department's license. One is about the parking, which is clearly mentioned, and another is about road setback area. Even this compound which is there, we feel that it is not, it is not within the setback area. राजेश बाब, हे कंप्लेनी बाबतीन सांगा आनी आज सायड इन्स्पेक्शना बाबतीन. कशें आसा मरे, ही जी वायनर अभिनय कंपनी म्हणटा पळय रे, हेजे बार्देशान जवळ जवळ म्हाका दिसता जवळ 150 कितें प्रोजेक्ट आसा. खंयच्याच प्रोजेक्टाक तेका मरे पार्किंग ना. हेजोर तशें न्हू कितें तेका TCP डिपार्टमेंटान पार्किंग भायर कर सांगलें म्हणून. तेजी तेजें कशें आसा मरे, एक लायसन एक घेवप, प्लॅन एक घेवप पास करून आनी भलतेंच बांदप. हांव तुका सांगता तेजे मरे 150 प्रोजेक्ट मरे इनलिगल आसा. ज्या जाग्यार तो पार्किंग घेता अलॉट करता पळय तो कन्स्ट्रक्शन करता, आनी हेजो मरे मेन म्हारक्या म्हणटा तो मरे आर्किटेक्ट परेश गायतोंडी. हो इतर मेजर इनवॉल्व आहा. खरें म्हणजे हेजेर एक्शन जावपाक जाय. परेश गायतोंडेचेर हांवें फाटल्या दिसांनी प्रायम मिनिस्टराक कंप्लेन केली, आनी प्रायम मिनिस्टर ऑफिसान आमकां रिप्लाय येयल्ली की आमी ती फर्दर हें पळय हेका फॉरवर्ड केल्या गोवा पुलीस डिपार्टमेंटाक. थंयच्यान अजून कांय एक्शन जावंक ना. ती आतां आमी फुडें वचून फॉलोअप करतली हो परेश गायतोंडेची केसीस कितें जालें. उरलो भाग ह्या कन्स्ट्रक्शनाचो, ज्या तरेन ते परमिशनां घेता आनी ज्या तरेन ते इनलिगली पार्किंग हांगर दवरता पळय, हेका पंचायत आशिर्वाद कसो कळटा. जेन्ना ऑक्युपन्सी दिता पंचायत तेन्ना खरें म्हणशार तेंच्यांनी सायड एक्सप्लेन करपाक जाय. कितें बाबा आमी ऑक्युपन्स लायसन दिला तेंच्यांनी तशें बांदलां काय ना तें. हेंच्यांनी सगळी मिली भगत आसा रे. कित्याक ही आमची पंचायत आसा पळय, ज्या टायमार जो डेव्हलपमेंट नांवाच्या खाला काँग्रेसीन निवडून BJPन गेल्लो आमदार आसा केदार नायक पळय, तो सरपंच आसतना तेणी हेका ऑक्युपन्सी दिल्ली. तेन्ना तो दोळ्यार पट्टी बांदून येयल्लो काय कितें खाल्लेले बी पयशे बी तेंचे कडल्यान घेवन. हे केदार आन्सर करचें. कित्याक केदार सांगतना पण डेव्हलपमेंट रोड सेफ्टीच्या नांवान गोंयान एक शेकड्यांनी लोक कुत्र्या भशेन मरतात. हे पयशे म्हाका कळ्ळें ना गांवांत. हांगा राखेच्या अंतराचेर आयज स्कूल आसा, जेन्ना स्कूल पळय सुट्टा दुनपार भुरग्यांची अवस्था पळोवची तेणी. आयज केदार नायक खंय न्हिदला. तेका तर रोड सेफ्टीचो आमचे गांवचे वोटर बरें सेफ्टी उरोवंक जाय जाल्यार असली तरी दळभद्रीपणां ऑक्युपन्सी दिली कशी सरपंच आसतना, हें तेणी सांगचें. ही सगळी कर्मां पळय केदाराची कर्मां ही. एज अ MLA सरपंच पळय तो म्हणटा आमी डेव्हलपमेंट केला पळय, असलें डेव्हलपमेंट हे गांवचे पाड घालपाचें. म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट आसा. इवन तुका सांगता कितें हें पळय इन्स्पेक्शन कॅरी आउट केलां की बरें न्हू, आमकां हायकोर्टाक वयचें पडलें. हायकोर्टाच्या डायरेक्शना खातीर इन्स्पेक्शन करता जाल्यार तांकां कांयच करपाक गरज नासलें, कितेंच करचें नासलें. हे पळय हा मेंबर सरपंचाचो घोव दोगांय जाणां हितून इनवॉल्व आसा. एकटो दोगांय जाणां गांवचे जर कोणी वाट लायल्या न्हू, हे सरपंचाच्या घोवान दोगांनीच डायरेक्ट सांगता नाल्यार तेंच्यांनी मागीर डिफॉर्मेशन केस घालची. हांव तांकां चॅलेंज करता ओपन.